नमस्कार कोंकणी बायबल क्विजाक स्वागत। आयचो हो व्हिडिओ फकत कायन आनी आबेला विशयांतलो जावन आसा। हांगासर 15 सवालां आसून 16वे सवाल तुम्ही कमेंट करच्याक जावन आसा। पयले सारकी जाप कमेंट केल्ल्यांचे नाव मुखल्या व्हिडिओर हांव तिळशितां आनी तांकां उल्हासितां। आदल्या व्हिडिओंतल्या सवालाक सारकी जाप कमेंट केल्ल्यांचे नाव ह्या व्हिडिओच्या अखेरीक हांव तिळशितां आनी तांकां उल्हासितां। तर आतां चड गळाय करनासतना आयचो व्हिडिओ सुरू करूया। पहिलो राउंड इजी राउंड 5 सवालां। पहिले सवाल कायन आनी आबेलाची आवय बापूय कोण? ए अब्राहम आनी सारा, बी आदाम आनी येऊ, सी इजाक आनी रेबेक्का, डी मोइजे आनी जिप्पोरा। सारकी जाप ऑप्शन बी आदाम आनी येऊ। दुसरे सवाल कायनाची व्याप्त कसली जावन आसली? ए शेतकार, बी पागी, सी गवळी, डी सुतारी। सारकी जाप ऑप्शन ए शेतकार। तिसरे सवाल आबेलान देवाक कसली काणीक अर्पिली? ए फुलां, बी फळवस्तू, सी दानी, डी प्रथम जनित बकरो। सारकी जाप ऑप्शन डी प्रथम जनित बकरो। चौथे सवाल कोणाची भेटवणी देवाक मानवली? ए दोगांयची, बी कायनाची, सी आबेलाची, डी कोणायची ना। सारकी जाप ऑप्शन सी आबेलाची। पांचवे सवाल कायनान आबेलाक कितें केलें? ए जिवेशी मारलें, बी शेत दिलें, सी आशिर्वाद दिलें, डी होगळसिलें। सारकी जाप ऑप्शन ए जिवेशी मारलें। दुसरो राउंड मिडियम राउंड। हांगासर 5 सवालां। व्हिडिओच्या अखेरीक असले सवाल मिस करनाकात। 6वें सवाल कायनान आबेलाक जिवेशी मारच्या पयले देवान ताका कितें म्हळें? ए आबेलाक बक्षी, बी शेतांत काम कर, सी आशिर्वादीत जातलोय, डी पाताक तुका परत कर रावतलें। सारकी जाप ऑप्शन डी पाताक तुका परत कर रावतलें। 7वें सवाल कायनान आबेलाक खंयसर जिवेशी मारलो? ए पर्वतार, बी शेतांत, सी न्हंय देगेर, डी बली भेटोवच्या वेदीर। सारकी जाप ऑप्शन बी शेतांत। 8वें सवाल कायनाक देवान कसलो शिराप दिलो? ए मरण, बी कोडाची पिडा, सी पृथ्वेर परदेशी कसो भोंवतलोय, डी आरीची पिडा। सारकी जाप ऑप्शन सी पृथ्वेर परदेशी कसो भोंवतलोय। 9वें सवाल तुजो भाव आबेल खंय आसा म्हणून देवान इसारतना कायनाची जाप कितें? ए बकऱ्यांक सरयता, बी म्हजे लागीं कित्याक इसारताय, सी बली भेटोवंक गेला, डी हांव म्हज्या भावाचो राखणो कितें। सारकी जाप ऑप्शन डी हांव म्हज्या भावाचो राखणो कितें। 10वें सवाल कायनाक कोणेय जिवेशी मारिनाशें देवान कितें केलें? ए ताचेर मोर मारली, बी ताका लिपोवन दवरलो, सी राखवल्यांक दवरलें, डी सामड्याचें वस्तूर न्हेसयलें। सारकी जाप ऑप्शन ए ताचेर मोर मारली। तिसरो राउंड हार्ड राउंड। हांगासर 5 सवालां। 11वें सवाल कायनान देवा मुखलो वचोन खंयच्या देशांत वस्ती केली? ए ऊर, बी नोद, सी पर्सिया, डी मोवाब। सारकी जाप ऑप्शन बी नोद। 12वें सवाल
कायनाच्या पुताचें नांव कितें? ए हेनोक, बी सेत, सी लामेक, डी जारेद. सारकी जाप ऑप्शन ए हेनोक. 13वें सवाल. बायबलांत शहराचो पयलो स्थापक कोण? ए मेतुसेला, बी सेत, सी लामेक, डी कायन. सारकी जाप ऑप्शन डी कायन. 14वें सवाल. आबेलाच्या जाग्यार देवान आदामाक फोव केल्ल्या पुताचें नांव कितें? ए मेतुसेला, बी सेत, सी लामेक, डी इराद. सारकी जाप ऑप्शन बी सेत. 15वें सवाल. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रा प्रमाणे आबेलाची काणीक कायनाप्रास कित्याक वर्ती जावन आसली? ए ती मोलादीक जावन आसली देखून, बी बवार्थाक लागून, सी तो कायनाप्रास ल्हान देखून, डी तो नितिवंत देखून. सारकी जाप ऑप्शन बी बवार्थाक लागून. आता वेळ जावन आसा आदल्या व्हिडिओंतल्या सवालाक सारकी जाप पळोवचो आनी सारकी जाप पयल्यां कमेंट केल्ल्यांक उलासूंचो. आदल्या व्हिडिओंतले सवाल अशें आसले. आदामाचो पयलो पूत कोण? ह्या सवालाची सारकी जाप कायन. ह्या सवालाक पयल्यां सारकी जाप कमेंट केल्ली जावन आसात जॉन्सन फेर्नांडीस, जिसिंता कोरेया, जुलियाना फेर्नांडीस आनी आयरीन डिसोजा. हांकां हांव उल्हासिता आनी अभिनंदन पाठयतां. आता वेळ जावन आसा तुमी सारकी जाप कमेंट करच्याक. सवाल विचारचो. आयचे सवाल अशें आसा. कायनाच्या संततींत कोणाक दोगी बायलो आसल्यो? ह्या सवालाक तुमची जबाब वेगळी वेगळी कमेंट करा. सांगात आस तुमी कितल्यो सारकी जबाब दिल्यो म्हणून कमेंट करा. व्हिडिओ पसंत जाल्यार लायक करा आनी तुमच्या इश्ट मंत्रांक शेअर करा. देव बरें करूं.